दुसरे समृद्धीचे पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान पोरचे कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे लागीं कितें मागता तें तितलेंच. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तुवें भेद धरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो. सगळ्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुजे बरेपणाक हांव तुका आयज दितां ते तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाळचे. पयले स्वर्ग आनी स्वर्गाचो स्वर्ग, प्रितूम आनी तातूंत आसा तितलें सर्वेस्परा तुज्या देवाचें. तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर ताचें काळीज आसलें आनी ताचे पाटल्यान ताचे संस्तीक. आनी आयचो दीस पर्यंत तुमकांय सगळ्या राष्ट्रांतलीं ताणें विंचून काडलीं. म्हणटच तुमच्या काळजाची सुनोत करात आनी आपल्या वाद्याची जावं नाकात. कित्याक सर्वेस्पोर तुमचो देव म्हणल्यार देवाचो देव, दुनियाचो दोनी व्हडतो, बलिश्ट आनी भिरांकूळ देव. तो मनशांची तोंडां पळयना, लोंचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीट मेळो अशें करता. परक्यांचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांघरूंक दिता. तर परक्यांचो मोग करता कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकीं आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं भेद धरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताकाच चिटकून रावतलोय. ताच्या नांवान तूं सोपूत घेतलोय, ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय. तोच तुजो देव. तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयल्यो येद्यो व्हड आनी अजापांच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्टांत गेल्ले तेन्ना ते 17 वयर आसले जाल्यारूय सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका अंतराळा वेळ्या नोखेत्रां इतलो वाडयलोय. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. स्वर्गांतान सर्वेस्पराची स्तुती करात, उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणनात सगळे तुमी तुमच्या दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दळबारांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. पृथ्वीवेले राजा आनी सगल्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबेदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशींच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाची बाळकां. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव थोर व्हरतें. सर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. आपले पोजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करात सगळे ताचे भक्त, इस्रायलाची भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलोली परजा. जबाब: स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उद्गार. Soy sorves mora.
शुभ वर्तमाना वरवीं सोम्या जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यांत. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते गालिल्यांत एकटावलोले आसतना जेजून तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत मनशांच्या हातांत पराधीन जातलो. ते ताका जिवेशी मारतले आनी तिसरे दिसा देव तांकां पुनोवन जिवंत करतलो. हें आयकून तांकां मोठी खोंत जाली. ते कापेरनावांत पावतूच देव मंदिराची पोट्टी वसूल करतल्यांनी पेद्रूस हरशीं येवन विचारलें, तुमचो गुरू अर्द्या स्तातराची वर्गणी फारीक करिना? ताणें जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून तो घरांत भितर गेलो. पूण तो उलोवचे आदींच जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दंड वो पोट्टी घेतात? आपल्या नागरिकां कडचो वो परक्या कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्या कडचो. म्हणटूच नागरिकां सुटलीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दोरयांत वचून गोरी घाल आनी पयली चोडटा ती मासली दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका एक स्तातर मेळटलो. तो घे आनी म्हज्या आनी तुज्या नांवान तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, ताची सेवा करतलो ताचे नांवान तूं सोपूत घेतलोय. नियाळाक आदार. आमचे समुदायांत एक फुडारी आपलें काम वेवस्थीत करता अशें दाखयतालो. पूण समुदायांत देवाच्या उतराची वांटणीक आनी जमाती घेवंक सदांच फाटीं. फिगोर्ज गवळीक सोबीत भासाभास जातात तो संदेश पावनासलोलो. विचारल्यार आपणाक वेळ आसा तेन्ना घेतलो अशें सांगतालो. अशे लोकांक सारकी फिगोर्जीची म्हायती मेळनासली. आपणाक सोंपें पडटा ते वाटेन वागतालो. देवाचे नेम कायदे पाळूंक जाय म्हूण तो पाळटालो. वाड्यांतलो लोक म्हणटालो पयशे घेवंक जाय तेन्नाच येता, नाजाल्यार आमचे समुदायांत सेवाच ना. आयची दोनूय वाचपां अशें आमकां सांगतात. जेजूचो वावर करूंक सोपूत घेतात तेन्ना आपलें काळीज मोन लावन खरी सेवा दिवची. देवाचे कायदे सारके पाळचे. राजान दंड वो पोटी सारकी दिवची. आयज भाग्यवंत मॅक्समिलियन कोल्बे हाचो उगडास करतना ताणें आपल्या जिवितांत जेजूक साक्षी दिली. ताका बोणकोण भोगची पडली. तेन्ना आपले सांगाता आसलेल्या कैद्यांक फॉर्मोन पडलें तेन्ना खूद मारूंक येता, ओत्मो मारूंक जायना असो ताचो बावाट घोट केलो. कांय वर्सां 14 कैद्यांक मरणाचें फॉर्मोन पडलें. तेन्ना एक कैदी ही खबर आयकून दोळ्यांत दुकां हाडून आपल्या बायल भुरग्यांचें कितें जातलें हें चिंतून रडलो. मॅक्समिलियन कोल्बे ह्या मनशाच्या जाग्यार ताचे बायल भुरग्यांक लागून मरूंक तयार जालो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी आमचे समुदायांत जेजूक म्हजी सेवा दिवंक आमी वावुरया.